स्पीकर सर, मारियो दी मिरांडा हांच्या विशयी सगळे जाण उलयले. पद्मविभूषण, पद्मश्री हे सगळे अवॉर्ड तांकां मेळ्ळा. तांच्यांनी गोंय पुराय ग्लोब म्हणजे 22 पेक्षा चड कंट्रीनी तांच्यांनी पावयल्या. आनी विजय सरदेसायान जशें सांगलां तशें तांचे ट्रस्टी जे आसा ते पर्सनली म्हाका येवन मेळ्ळे आनी पर्सनली मेळून तांच्यांनी इंट्रस्ट दाखयला की म्युजियमाची एक गॅलरी तांच्यांनी म्हाका लॅटरूय दिला. एलओपीन आज मांडलात बट तांच्यांनी स्वता लॅटरूय दिला आनी विथ देअर परमिशन्स म्हणजे आमी गॅलरी जाल्यार कशा पद्दतीन गॅलरी घालपाची हे तांच्या परमिशनानूच ते करता. कारण ते स्वता येवन म्हाका मेळूनय गेला आनी तांच्यांनी सांगलां आमी परमिशन दिता म्हणून. आमी सुरू करता आसतना आमी तांच्या जे ट्रस्टीज आसा तांचे फॅमिली मेंबर्स जे आसा पळय न्ही तांकां विश्वासान घेवनूच आमी ही गॅलरी एस्टाब्लीश करता. तो पर्सनली म्हाका मेळून गेला. त्या खातीर गोंयकारांक इन फ्युचर फक्त आनी तें म्हटलें की ते आर्ट वर्क शिकोवचे आनी हे ते डेफिनेटली आमी म्हणजे तोय आतां ते आर्ट गॅलरी थंयसर जावची ना. म्हणजे आर्ट गॅलरी जाता थंयसर शिकोवप जावचें ना. बट तुवें म्हटलां तो वेंदीन जें सांगलां पळय न्ही कारण ते आर्ट आतांच्या नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय म्हणून आमी आमची आर्ट कॉलेज आहा पळय न्ही थंयसर तशा पद्दतीचो प्रयत्न करता की तांच्यांनी मारियो मिरांडाचो म्हणजे रिप्लिकेट त्या पद्दतीचें आर्ट शिकोवचें ते आमी करूं शकता. बट एक बरी गजाल की ह्या निमित्ताक मारियो मिरांडाची गॅलरी जाली काय म्युजियमांत लोक येवपी स्पेशली आनिकूय चड वाडटले वचून ते मुद्दामून पळयतले हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर आतां आमी ओल्ड गोवा करतले बीन ते मागीर बट आतां जस्ट म्हणजे आमी रिवायम्प करपाक घेतला तेन्नाच तेजी डेडिकेटेड गॅलरी जी आसा पळय न्ही ह्या वर्सभराच्या भितर जातली हाजी हांव खात्री बाळगितां.